You're much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. My heart I give to you, Lord. You're much more than anything in this world. खरेपणीच म्हज्या जिवितान म्हाका एक बदल जावं, पूण म्हज्या असल्या आपातकी दादल्या बायलेकूच कोण बदलतलो काय? जरी तुज्या जिवितान असलो प्रस्न आसा जाल्यार आयच्या दिसा म्हजो सर्वेस्पर तुका बदलूंक तयार आसा. तुवें फकत एकूच काम करूंक जाय. तुज्या सारक्या मोनान तो बदल तुवें मागोवंक जावो. सर्वेस्परा हांव बांदून आसा. पातकी कामां आनी चांका जाल्लीं कामान हांव बांदलां. पातकी इश्टां सांगाता, पातकी जे इच्छा आसात पळय ती, आनी पातकी इश्टाचे सांगाता. हांव बांदलेलो आसा. म्हाका सुटकारा जावो, म्हाका सुटका जाय. आफ्रिकाच्या देसांत माकडांक विचित्र रुपान ते दोत्तात. कशें दोतात तें तुमी जाणाव? माकोड दवरपी आसात पळय ते अशें कोत्तात. जेन्ना ते माकोड पळय झाडाचेर बसला आनी ते माकोड तेका पळयता तेन्ना त्या शेतांनी एक मेड आसता आनी त्या शेतान एक फोंड करून, एक धाकटुलो फोंड करून तितून एक धाकटुलो एक मोडकी दोत्ता. उपरांत ती मोडकी ती सारकी लिपयतात आनी ते मोडक्याक एक धाकटुलें धांकणें आसता. तें धाकटुलेंचें धांकणें ताचें तोंड भायर दिसता तशें ते पुरतात. आनी त्या माकडांक दाखोवन थिंगासर त्या मोडक्यान ते कितें तरी खावंक घालता. तेन्ना ते मोडक्यान भितर पळय ती बोरां घातलो आनी माकोड अशें चिंता, हे पिशे पळय बोरां पळय आमचेच मुखार थिंगा तर घालतात, आमी काय उगी रावतले? ते बोरां त्या मोडक्यान घालतात आनी ते मागीर थिंगासून वयतात. तेजे उपरांत पळय ते माकोड, त्या माकडांत एक व्हडलो माकोड पळय तो आसता. सगल्यांकून पळय तो मातसो हुशार म्हणटा पळय तो माकोड वेगळ्या वेगळ्या झाडां वयलो सोकला देंवता. ते मोडकेचेर नदर मारता, भितर बोरां आसा. रोकडोच तो मागीर तो माकोड तें कितें करता तुमी जाणाव? त्या मोडक्याचे भितर आपलो हात घालता आनी त्या मोडक्याचो धाकटुलोसो बुराक आसा थंयसर, कशें जाणसोनी त्या मोडक्यान आपल्याचो हात तो भितर तो घालता. आतां हात भितर घालतोस भितर कितें आसा? रोकडेच ते बोरांक ताजे मुठीन तो धरता. इल्लेशे मूठभर बोरां मेवलीं. म्हाका खूब बोरां मेवलीं तें म्हणटा. एकदम ते खुशाल जाता आनी ते सगलीं बोरां मुठीन घेतात. आतां तो हात भायर काडपाची तो कोशिश कोत्ता. आतां तो हात पळय भायर काडपाचो प्रयत्न कोत्ता. हें कितें तो हात भितर गेला आतां भायर येयना. तो ओडीत आसा भायर सरोना, ओडीत आसा भायर सरोना, ओडीत आसा भायर सरोना. हेजो हात आतां फसलो तो भायर सरोना, पूण दवरपी आहा तो पळय येता. कोण? ते माकोड दवरपी. जेन्ना तो लागीं पावता पळय ह्या माकडाचें टेन्शन वाडटा आनी बीपीय वाडटा. ह्या भाशेन ते मोडक्यान आतां हात फसलो. आतां तो माकोड कितें करतलो सांगात? जरी तर ती मोडकी पुरूंक नासली तो मोडकी घेवन धांवपाचो. आनी ते ह्या भाशेन ते मोडकी व्हरत म्हणून ताणें ते कितें केलें ते मोडकेक ते भितर ते पुरून दवरतात. जसो तो मनीस थिंगा लागीं पावता, सारकें ते टेन्शनान आसा, टेन्शनान आसा, टेन्शनान आसा. आपलो हात तो ओडपाचो प्रयास करता, ओडपाचो प्रयास करता, ओडपाचो प्रयास करीत आसा. इतल्यानूच तो येता, ताचे गोमटेक गोडोता. गोमटेक तर दवरलेले आसा, पूण ते माकोड आसा पळय ती बोरां सोडीच ना. शेवटाक मागीर तो लोक आसा पळय थिंगासर ती मोडकी काडटा आनी वो ती बोरां हातीन धरूनच आसा. त्या पासो ती मोडकी बसून तो घेतला. ते मोडकेक घेवन तो आतां चल्ले. आतां म्हजो प्रस्न म्हणल्यार बोरां चड मोलादीक वो ते माकडाचें जिवीत चड मोलादीक? जे शाणे आसात पळय तुमी जबाब दियात. आतां तीं बोरां चड मोलादीक वो तो माकडाचें जिवीत मोलादीक? त्या माकडाक
खरेपणी त्या माकडाक आपल्याचें जिवीतूच एकदम मोलादीक. पूण ताजें तें मोलादीक जिवीत पळय तें माकोड कोणा पासत शेणटा तुमी जाणाव? तें मूठभर बोरां पासत. तुजें मोलादीक जिवीत तूं साणयताय तें फकत एक सिगरेटीक सारकें काय तें? मोलादीक तुजें तें जिवीत, एक ग्लास सोरो वो ते बियरीचे बोटलेक पासून तूं तें सांडटाय? हें सारकें काय? तुजें इतलें मोलादीक जिवीत फकत एका चेड्याच्या मोगाक लागून वो चेडवाच्या मोगाक लागून तूं नाश कोत्ताय तें सारकें काय? तुजें हें मोलादीक जिवीत नाका जाल्लीं बुरशीं पिक्चरां तूं पळोवन नाश कोत्ताय तूं हें सारकें काय? मोलादीक तुजें जिवीत फोटी मारून तूं तें नाश कोत्ताय सारकें काय? मातशें चिंतून पळयात. तेणें त्या माकडाक धरपाक चालाकीन तांणी तीं बोरां धरलीं, पूण तुमी चिंतात सैतान कितें कोत्ता? कसलीं पातकीं फळांचो उपयोग कोत्ता? कसलीं फळां तुज्या मुखार धरून तुका बांदलेलो आसा तूं बरो जाणाय. खंयची पातकी ती इच्छा आसात आनी त्यो संवय आसात, त्यो वायट आशां वरवीं सैतानान तुका एक बोनकोणीन घातला, तुमी तें बरें जाणात. आनी हें आयज आनी कालूच जावंक ना, वर्सां जालीं तुमी बांदलेलीं आसात. तुमकां सैतानान ताज्या वरवीं बांदून दवरला. म्हजीं उतरां आयकता ती भावा भयणांनो, आमी निमाण्या दिसांनी आसात. निमाण्या दिसांनी रावतात पळय ती आमी सारकी एकदम सावधान रावची. 6 वा 7 विशयांतलो एक, सैतान आसा, आमचो दुस्मान सैतान. तो कोणाक तरी सारकें पिंजून काबार करूंक दीस आनी रात सोर भोंवतीं बोवाडे मारता. पयले पेद्रूची चीट 5 आनी 8. इश्टानो, सैतान तुका म्हाका वो सगल्यांक आमकां आमचो नाश जावचो अशें चिंतून तो सारको बोवाडे मारीत आसा. ह्या निमाण्या दिसांनी तुमी सर्वेस्पराची भुरगीं ओत्मीक आनीक सारकी प्रामाणीक तुमी रावनात. सर्वेस्पराची बेसांवां तुमकां मेळोना आनी सर्वेस्पराचे लागीं तुमी रावनात. लोकां पासत तुमी एक बरें उदाहरण तुमी जायना आनी जायत्या लोकांक सर्वेस्पराच्या हाजीरपणां हाडपाचें न्हय ह्या भाशेन तुमचें जिवीत तो नाश करूंक सोदता. तुजें ओत्मीक जिवीत तो पयस करूंक सोदता. तुजें पवित्र जिवीत तो पयस करूंक सोदता. तुजें बरें जिवीत तो पयस करूंक सोदता. तुजी खुशालकाय तो पयस करूंक सोदता. तुजी उदरगती पयस करूंक सोदता. तुजी शांती तो पयस करूंक सोदता. हें चिंतून तो बोवाडे मारीत आसा. ह्या निमाण्या दिसांनी जरी तर आमी ती सावधान रावना जाल्यार सैतान आमच्या मुखार घालता पळय ती सगळीं तायणी, हीं पातकीं बोरां पळय तो आमच्या मुखार घालता आनी आमचे भितर पळय ती लालसा आसा पळय ती ते घेवच्याक आमी आमकां शाणयतले. ते माकोड ती बोरां घेवच्याक ताणें तांचे ओन चड ते बोरांचे मोग केलो आनी तुमचें कितें? तुमी माकोड न्हय माकोड तुमी? ना, तुमी माकोड न्हय. तुमी मनशां. तुमचे लागीं ज्ञान बुद्धी आसा न्हय? तुमचें जिवीत मोलादीक न्हय? सारकें तुमचें हें मोलादीक जिवीत हें सारकें पाड जालेलें नाका जालें थोड्या वेळाचें तें सुखा पासत तें नाश करप म्हणल्यार हें सारकें काय हांव विचारतां. मातशें चिंतून पळयात. हांव तुमकां विचारतां म्हज्या भावांनो, त्याच भाशेन भयणांनो, सैतान तुजेर म्हजेर आनी आमी सगल्यांचेर सैतान ताणें निशाणो दवरलेलो आसा. तूं कितलें ओत्मीक जिवीत जेताय तुका सोकला उडोवंक जावो. तूं कितलें ओत्मीक जिवीत जेताय तुजो ताणें नाश करूंक जावो. तूं कितलें ओत्मीक तूं जिवीत जेताय तुका ताणें घालूंक जाय. तूं कितलें व्हडतें ओत्मीक जिवीत जे तुका ताणें आधीन करूंक जावो. तूं कितलेंय तूं ओत्मीक जिवीत जे तुका कशेय भाशेन तो तुका सारको अशुध्द करपाक आनी अपवित्र करूंक अशें म्हणून सैतान सारको बोवाडे मारता. सिमसन सारकोच बोलिश्ट आसलो. सॅमसनाचे आवयशी सर्वेस्पराचो दूत तेजे लागीं येवन उलयतना सैतान येवन आयकोता. तुका आतां भुरगें ना आनी तूं वाज, पूण सर्वेस्पर तुका एक पूत दिवपाचो आसा आनी तो पूत एक नाजरायत जावन आसा. ताका सारकेंच वेगळें जिवीत जिवंक जाय. ताका व्हडतें बोल दिता जातलें. इस्रायलीचे वाटेन रावन तो तांचो न्याय कोत्तलो. हें सगळें सांगता आसतना सैतान थिंगा आयकोतालो. इस्रायल पोरजेक तो सोडोवच्याक सर्वेस्पर एका बोलिश्ट मनशाक
ह्या फामिली वरवीं तो आतां वयर काडचो आसा. हांव पळयतलों. तो कितलो बोलिश्ट हांव पळयतलों. तो कितलो बोलिश्ट तें तुमी जाणो काय? पवित्र पुस्तक म्हणटा. आतां पळोवया. सॅमसना विशीं फुडारींचें पुस्तक 15 वोड 14 आमी मेळून वाजुया. 15वो आवयसवोड 14वी वोड. तो लेई पुरायंत येयल्या उपरांत फेलिस्किरान ताका पळोवन ताका चुनोवती दिवंक लागले. तेन्ना सोर्वेस्पोराचो ओत्मो ताजे वयर देंवन आनी ताका बांदलेल्यो त्यो पळय दोरयो त्यो मेणा भाशेन सारक्यो पिगळोंक लागल्यो. ताजे हातीचे सोगले बंदून ते सारके मोडोन गेले. आनी तेन्ना ताका गाडवाचे त्या तोंडाचें एक नवें हाड मेवलें. आनी ताणें हात मुखार काडून तो घेतलो आनी तें घेवन 1000 दादल्यांक मारून उडयता. गाडवाच्या तोंडाचें हाड घेवन कितल्या जणांक मारता तो? 1000 लोकांक मारता. सॅमसन हें नांव फिलिस्कारांच्या देसांत सारकेच ते भिताले. सॅमसनाचें नांव थिंगां कोण उलयत जाल्यार भियोनूच मोत्तोले. इतलो तो बोलिश्ट आसलो. सॅमसनाचो जल्म जावचे आदीं फिलिस्कारां सारके शांतीन न्हिदताले. सॅमसनाचो जल्म जाल्या उपरांत फिलिस्कारांचे झेम गेली आनी इस्रायल पोरजेची ते बरे न्हिदताले. पूण इतलो पळय बोलिश्ट आसलो तो. ह्या भाशेन जो फिलिस्कारांक नाश कोत्ता पळय ताका सैतान थिंगासोर पळयता. कसो मेळटलो म्हाका हो सॅमसन? कसो मेळटलो काय म्हाका हो सॅमसन? अशें तो विचार कोती. एके वाटेन सॅमसनाक सोर्वेस्पोर ताका सारको बोलिश्ट करून ताका वयर काडटालो. आनी दुसरे वाटेन सैतान सॅमसनाक सकला उडोवच्याक आपल्या मनशाक तो तयार करीत आयलो. एक दीस सॅमसन तिमना वचपाक तो भायर सरलो. तिमना म्हणटा पळय तो प्रांत सारको न्हय. भावा भयणाणो सावधान. कॉलेज काबार जाल्या उपरांत शिर्वीस काबार जाल्या उपरांत तुका जाय थंयसर तूं थिंगा भोंवनाकाय. तुका जाय पळय थिंगा वचोनाकाय. दर एकल्या मनशा बरोबर तूं वचोनाकाय. कोणाचेय सांगाता पार्कांत तूं भोंव वचनाकाय. बेश्टे बायकान भोंवनाकाय. फ्रेंड म्हणून अशें तूं बेश्टे थिंगासोर भोंव वचनाकाय. त्या दिसांनी पळय सॅमसन सारको बोलिश्ट जावन तो आसलोलो. सोर्वेस्पोराच्या ओतम्यानूच ताका सारकें तें बळ दिल्लें. ताका वयर काडटा पळय त्या वेळाचेर तिमना म्हणटा पळय त्या प्रांतांत तो वयतालो. तिमनाचो मार्ग बरो मार्ग न्हय. कशें आमी जाणो? तुमकां उगडास आसा काय? आतां आमी पळोवया. उत्पत्ती आवयसवोड 30 आनी 8 आनी 14वी वोड. तेन्ना तें चिंतलें तो शेला आतां व्हडलो जाला पूण हांव तरी आनी हांव ताची बायल जावंक ना आनी हांव अजून पसून विधवा आसा. विधवेचे तो आंगोस्तर काडटा आनी आपल्याक ती कुकरांत धांपता. आनी एने म्हणटा पळय त्या दाराचेर ते तिमनाचे वाटेर आसा पळय थंयसर थिंगा वचोन ती बसली आनी जुदेवान ताका सजमली ती एक नायकीन म्हूण. तियेन आपल्याचें तोंड लिपयलेलें तें आपल्या वाटेंतल्यान तो ताजे लागीं गेलो आनी जुडान ताका म्हणलें हांव तुजे भितर येवंक सोदतां. तियेचे सांगाता पातोक कोत्ता. खंयच्या मार्गार आसली? तिमनाचो मार्ग. आनी तिमनाचे मार्गान कोण आसता पळय तुमी जाणो? नायकिणी थिंगा आसतात. आमचे मदें कोण आसा काय अशें? नायकिणीशी वयतात. कूड विकतात पळय तसले ते गळींनी थिंगा वयतात. बेबदे आनी हेडटात पळय ते. पातकी आसात पळय ते तरणाटे. पातोक आसा पळय तसले सुवातेंचेर थिंगासोर जायती सोमदीं मेवतात थंयसर. तुजे कुडीच्यो वंदोण्यो पुऱ्यो करपाक तुका बरे आसा पळय ते अपार्टमेंट, तुका बरे आसा पळय तसले सुवात्यो, तुका जाणाय पळय थंयचो रूम तो, तूं जाणाय पळय खंयचें घर तें, तूं जाणाय खंयची ती बरी एरिया. तुजे शिर्वीसेर आनी तुजे दोंद्यार पळय थंयसर तसल्यो तूं सोदताय जाल्यार चोत्राय दवर ताच्या फाटल्यान एक घडणी घडपाची आसा. आयज जें तूं विचून काडटाय, कुशीन काडटाय, तूं आशा दवरताय, तुजी ती शिर्वीस जायत, तुजें तें कॉलेज जायत, वा तुजें तें घर जायत, तुजो तो वेपार जायत, तूं जितून वयता पळय ती ट्रेन जावं, बस जायत, वा तुजी तें मोटोर जायत. तुजी पळय पातकाच्यो वंदोण्यो पुऱ्यो करपाक जे मार्ग तुवें वेंचून काडलाय, त्या मार्गार मुखार कसली तरी घडणी लिपोवन आसा. वो विशय इतलो व्हडलो पळय तो सॅमसन ताका कळोंक ना आनी तिमनेचे वाटेक
त्या वाटेन वचपाची ताका एकूय कारण ना. थिंगा पातकी कर्तुत्वां जातात तसली सुवात. आयज आमचे मदें कोण आसा काय अपवित्र गुण्य घोडटा पळय तसल्या सुवातेंचेर वयतात? असल्या प्रांतांनी असलीं मनशां रावता पळय त्या सुवातेर वयतात असल्या लोकां मदें? आमचे मदें तांचे बरोबर कोण सोयरीगत दोत्ता काय? पवित्र पुस्तक म्हणटा, वायट इश्टागत बरी आसा पळय ती काबार करून उडयता. तूं एक बरो दादलो आनी बायल पूण तुजी ती इश्टागत बरी ना जाय जाल्यार? तूं एक बरो दादलो वो बायल जायत पूण तुजे सांगातान ते पार्टनर आसा पळय ते सारके ना जाल्यार? तूं एक बरो दादलो आनी बायल जाता पूण थिंगासर ती काम करता ते सुवातेर सारके ना ते मनीस. घोडयेक तुजे टीम लिडर, तुजो बॉस वो तो मॅनेजर जायत. ते सारके ना जावन तुजें जिवीत आवगडाक सांपडोंक जाता. सॅमसन एकदम बोलिश आसा. सर्वेस्परान ताजे विशीं एकदम बरी येवजण मांडून दवरलेली आसा. ताका एक नाझरायट केला. ताच्या आवय बापायक ताणें एक गिफ्ट कशें दिल्लें तें सैतानान पळयलें. कितलो बोलवंत जावन तो जियेतलो. आज्याच विरोध एक अस्तोरेक हाडटलो. एक चेडवाक हांव घेवन येतलो. सॅमसन जिखतलो वो तें चेडूं जिखतलें. आतां आमी तें पळोवया. एके वाटेन सर्वेस्पर सॅमसनाक बोलीश करीत आसा. दुसरे वाटेन सैतान एका चेडवाकूय तयार करीत आसा. सारको तो बोलीश आसा आनी तोंडे पिरायेन सॅमसन सारको मुखार सोदतालो. सैतान एक चेडवाक हाडल्या उपरांत सॅमसनान कितें करूंक जाय तुमी जाणाव? हे चेडवा बरोबर म्हणजे कसलें काम? हे चेडवाक हांव कित्याक पळोवंक? हे चेडवा बरोबर ओळख कित्याक करूंक? हे चेडवा सांगता हांव कित्याक उलोवंक? हांव कोण? हांव एक ओत्मीक. सर्वेस्पराच्या कामा पासत म्हाका तो उपयोग करपा आसा. म्हाका वेंचून काडलेलो आसा. जल्मांतल्यान म्हाका एक नाझरायत कसो केला. ह्या चेडवा बरोबर कसली म्हाजी सोयरीगत? ह्या चेडवा बरोबर म्हजी कसली इश्टागत? ह्या चेडवा बरोबर कित्याक हांवें ओळख करची? अशें थोडें तर ताणें म्हणलें जाल्यार बरें जावपाचें. कोण जाणा कितें जालें? तिमना वयता पळय त्या वाटेर तें चेडूं दिश्टी पडलें. त्या चेडवाक पळयताच तो पडलो अशें म्हणटात. ताका कितें म्हणटात तुमी जाणाव? लव एट. तुमी म्हटलें तें. हांव जाणा तुमी तिंगा म्हटलां म्हणून. लव एट फर्स्ट सायट न्हू. पयल्याच नदरेन तो मोगान पडलो. वय पडलोच तो. एके वाटेन सर्वेस्पर सॅमसनाक सारको बोलीस करीत आसा. दुसरे वाटेन सैतान एका चेडवाक तो हाडटा आनी सॅमसना मुखार दवरता. आनी सॅमसन ताणें 1000 दादल्यांक काबार केले पूण एका चेडवा वाटेंतल्यान एका नदरेक आपल्या ताणें परतूंक ना. सांपडलो. तो सांपडलो. फुडारींचें पुस्तक 14 कितें बरयलां तिंगा जाणान? सॅमसन तिमनाचे वाटेर गेलो. एके अस्तोरेक पळयलो. एका चेडवाक ताणें थिंगासर पळयलें. 15 पयले वडीन थिंगा कितें बरयलां तुमी जाणाव? सॅमसन वय कितें बरयलां आतां आमी वाजोवया. 14 पयले वडीन एका चेडवाक पळयता. 15 पयली वड कितें बरयलां? आपले पत्नीक पळोवपाक तो गेलो. हाचे उपरांत थोड्या काळांत गोवांचे लुवणे सोमेर सॅमसन बोकडेक घेवन आपले पत्नीक मेळोंक गेलो. 14 ते एका चेडवाक पळयलो. आतां 15 वडीन तिंगा कितें जालें तें? मोग जालो. आतां लग्न जालें. लग्न जालें. आतां लग्न जाल्या उपरांत ताका आतां पळोवंक गेला. मोग. 14 मोग. 15 थिंगा लग्न. लग्न जालें आनी ह्या मदें झगडींय जालीं. मोगाचें लग्न तें मोडलें. दोगांयचो सेपरेट जालीं. तीं आतां कुशीन आसा. 14 पयले वडींत आमी पळयता तो तिमना वयता आनी एका चेडवाक तो देखता. 15 पयले वडीन तें चेडूं आतां ताजी पतीन जाली. आतां आपले तो पत्नीक पळोवंक गेला. आतां आमी पळोवया दुसरी वड. आनी ताच्या सासूपायन म्हणलें म्हाका खबर आसली तूं तेका सारकीच मानवना म्हणटोच हांवें तिका दुसऱ्या सांगाताक लग्न केली. पूण ताजी धाकटी भयण ताजे वयन सोबीत न्हू आं. ताचे बोलदेक ताजेच लागीं लग्न जा. तें पयलें काजार काबार जालें. तें आतां डायवर्स पासून जालें. मोग करून लग्न जालो. त्या चेडवान ताका सोडलें. तिच्या बापायन ताजें काजार आनी कोणाशीं केलें. असलीं कोण आसा काय? मोग 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 उडयो मारतात असलीं चेडे आनी चेडवां? सुत्राय दोरात. तें एक ट्रॅप. कसो एक बोलीश मनशाक सैतानान ताका ट्रॅपान घालो तुमी जाणाव? एके सोबीत चेडवाक हाडून ताजी थिंगा वळख केली. त्या वेळार सावन सॅमसन आपल्याची वाट चुकता. सर्वेस्पराक सोदता.
ताजे सर्वेस्पराची येवजण आसली ती विसरता, सर्वेस्पराचे उद्देश तो विसरलो, सर्वेस्पराची इच्छा पासून विसरलो. त्या चेडवा फाटल्यान सारको पिसो जालो. त्या चेडवाच्या मोगान पडलो अशें म्हणटा. उपरांत ताणें लग्न केलें. आतां मोग केला आनी मागीर काजारी जालो. तें लव्ह मॅरेज सक्सेसफूल जावंक जाय न्हू. खूंय आतां सक्सेसफूल जाला. एकाच वावरान काबार. तुमच्या मदें कोण तूं चिंता? हांव ज्या चेड्याची मोग कोत्ता पळय तो एकदम बरो, काय बरो तो. इतलेंच तें, काजार जाल्या उपरांत तो राकोस तो, सारको चोयतान तो, ह्या भाशेन तूं उलयताय. असलीं गितां गावचीं पडटलीं. लव्ह मॅरेज मागीर थिंगासर काबार जालें. तेन्ना तेजें लग्न मोडल्या उपरांत जे कोणाचो ताणें मोग केलो पळय ताणें दुसरे बरोबर लग्न जालें. चमच्यानाक कितें जालें? तो पिसो जालो. इतलो बोलिश तो पिसो जालो. ताजे जिवितांत आतां कांयच ना. 16 वोड 1 तेन्ना सॅमसन गाजा गेलो आनी थंय एक नायकिणींक ताका पळोवन तो येशींक गेलो. तें एक बोनकूण. एक पावटी पळय सैतानान चेडून दाखयलें त्या तेंपेसान मागीर तो चेडवांत पळयता. 14 पयली वोड चेडवाक पळयता. 15 पयली वोड त्या चेडवा लागीं लग्न जाता आनी मागीर तो ताका पळोवंक येता. तें लग्न आतां मोडल्या उपरांत 16 आनी पयली वोड एके नायकिणींक तो पळयता. तो येशीं वयता. आतां सॅमसना असल्या मनशाक एका नायकिणी वचपाची गरज काय? भावा भयणानो, सर्वेस्पराची वळखीची तुमी. तुमची थारोवण जाल्या. तुमी उदकाचो स्नान घेतला. फकत तुजो घोव आनी फकत तुजी बायल. दुसरे वस्तुरे विशीं, दुसऱ्या दादल्या विशीं चिंतपूच म्हणल्यार तसल्या मनशाचें तुजें मन लावप, तसल्या मनशाक मेळपाचे तुवें प्रयत्न करप, तसल्या मनशाक लागीं वचप, त्या मनशा सांगाता तुजी कूड दिवप. हांव तुमकां विचारता, हें विटावे न्हय? हें पाड काम न्हय? हें ओत्मीक जिवितांत सारकें नाटकाचें काम. सॅमसनाच्या जिवितांत अशेंच घडलें. एके वाटेन सर्वेस्पोर सॅमसनाक सारको बोलीश तो करीत आसलो आनी दुसरे वाटेन सैतान थिंगा सॅमसनाक सकला उडोवच्याक तो कितें करता? एके वस्तोरेक ताज्या मुखार हाडटा. घोडेक आयज तुजे ह्या जिवितांत भावा तूं बरे भाशेन शिंकतालो थिंगा म्हज्या मोगाचे भयणी, तूं बरे भाशेन शिंकताली. बरे भाशेन शिंकतना पळय त्या चेड्याचे पळय वळख जावचे पयलीं भावा भयणानो तुजी फामील सारकी बरी आनी खुशालबुरीत आसली. अमक्या मनशाची वळख जावच्या आदीं त्या मनशाची वळख जाल्या उपरांत तुमची फामील सारकी बिगडली. त्या चेड्याची वळख जाली, त्या चेडवाची वळख जाली. तुजी आतां शिकप सगळें नाश जालें. कामाच्या सुवातेर तुका एक बरें नांव तुवें जोडलें, पूण त्याच परेन तेका चेडवाच्या चक्करांत तूं पडलोय. शिर्वीस तुवें सोडली, आपल्याक जाय थिंगासर तूं भोंवताय. आतां शिर्वीसूय ना आनी आयज तूं खंयच ना. ताचें कारण तूं जाणा काय? ही सैतानाची चाल. तुजी उदरगत जावपाक सैतानाक नाका. तुजी वाड जावची सैतानाक नाका. तुजे फामील सांगता तो खूश राव, सैतानाक तें नाका. मोग मोयपासान आनी कुरपान तें तुजें जिवीत सैतानाक तें आवडना. ताका लागून सैतान कितें करता तुमी जाणाय? तुका खंय ताणें दामूंक जावं, तुका खंय ताका उडोवंक जावं, तें तुका उडोवच्याक तसले भाशेची मनशां तसल्या सुवातेंचेर तो उबो करता. आनी उपरांत सॅमसन फिलिस्कारांनी ताका बांदून दवरलो आनी सैतानान ते कोणाक उपयोग केलो जाणाय? एके नायकिणींक. शेवटाक सॅमसन असलो बोलीस मनीस एके नायकिणीचो तो गुलाम जालो. बापा तूं व्हड आनी महान. बापा तूं सोड पदवेदार. बापा आयच्या दिसा आमकां सगल्यांक तूं उबी कर. सोकला पडलो पळय तो सॅमसन, एके मागणे वरवीं तूं ताका पोत्तून उखलताय. सैतानान चिंतलें हांवें ताका सोकला उडयलो. तुज्यान ताका परतून उबाय करूंक जाता. हें सोत तो विसरलो. जे कोणाक हांवें पळोवंक जाय तांकांच पळयतलो. जे कोणाक हांवें देखूंक जाय तांकांच हांव देखतलो. जरी हें सोत सॅमसन जाणा आसलो तर कितलें बरें जावपाचें. आमचें सोकला पडपाचें कारण जावन आमचे इच्छेचेर आमचो कंट्रोल ना. कंट्रोल ना पळय तसलें आशाचें कारण सॅमसन पडलो. जे कोणाक सारकें नितोळ केला आनी तांकां पवित्र केला तीं सुभागी. आशिर्वादाचें जिवीत आमी जिवचें म्हणून तूं आमकां आदार कर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागतां बापा. आमेन. काल्वरीचो थाळो क्रूटांनी लोक आयज पळयता. फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिलान
तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मल्याळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबीन, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून साऊथ इंडियेक, उर्दून जम्मू अँड काश्मीर, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेंपल. कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टाव? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ताव. आतां तुमी मातशें आयकात. रोमकाराची चीट अवेस्पोर 10 वोड 13. कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें. कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्तलो ताचें थारोवण जातलें. जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केला पळय ते पातकाचें ताका बोक्षणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करचें. जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय. आनी विस्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय. सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय. आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो. कल्वरी ताळो ह्या प्रोग्रामाक आदार करता पळय तुमी कितें करता जाणाव? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार करता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताजो आदार करतात. म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा. भारताच्या कोणशे फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत, उंच नेपाळ पर्यंत आनी हे वाटेन रावता पळय ते अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कल्वरी ताळ्याचो प्रोग्राम पावता. ती उलयतात पळय आनी सोजमतात तेच भाशेन. फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सोर बोंटणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता. येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसांव घालचें, ह्या भाशेन मागणें करचें. जें स्वत आमी जाणाव आमी तें दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट. तुमी एक निर्णय घेयात. जरी तर म्हजी थारोवण जाला जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगलां. नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर तिंगा प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सर्वेस्परान दिला. उतर सारकें सुटावें करून तें उतर सगळ्यांक सजमोवंक दर एकल्याक ताजी सजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांट्टा पळय तसलो सेवक सर्वेस्परान आमकां दिला. ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावयचो. जायत्या लोकांचें जिवीत सुदरतलें. हो भावार्थ कितल्या लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात. भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कोन्यांनी करात. ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात. सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें करता पळय ताजें थारोवण जातलें. मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय आनी आयकोंक जाय जाल्यार कोणें तरी तें सांगोंक जाय. आतां हांव सांगता पळय तसलो सेवक म्हाजे फाटल्यान रावन तुमी कितें करूंक जाय? ह्या सेवकाच्या ताळ्याक जाता तितले भाशेन तें ट्रान्सलेट करून ताचे लागीं पावोवचें. म्हज्यान जें करूंक जाता पळय तें तुमचे लागीं घडचें ना आनी जें तुमी करतात तें म्हजे लागीं घडचें ना. हांव आनी तूं एक जाय जाल्यार हो संवसाराक आमी बरी खबर आमी पावोवंक जाता. ह्या पासत एक निर्णय घेयात. सर्वेस्परान तुमकां पळय हो वेळ दिला. म्हयन्यान एक पावटी, वो 2 म्हयन्यान एक पावटी, वो 3 म्हयन्यान एक पावटी. वो सर्वेस्परान तुजे जिवितान केला पळय तितल्या बरेपणा पासत तुमकां बेसांव फावो जाल्यान दिनवासनी काळजान सर्वेस्पराच्या वावरान आदार करात. आमी सगळीं मेळोन क्रिस्ताची ही बरी खबर आख्ख्या संवसारान पावोवपाची आमी कोशिश करुया. ही आमची जबाबदारी. ही आमी विसरचे न्हय. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.